Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and hearts are renewed by God's Word. Today's reflection is from Hebrew chapter 2, verses 5 to 18. Jesus, our brother and Savior. हेब्रेवांक पत्र 2 वळी 5 ते 18. ख्रिस्त मनशांक सोडवणेक पावयता तो फुडारी. एक नवी प्रितूम म्हणजे मनशांच्या जिविताची एक नवी मांडावळ येवची आसा तिची खबर आमी हांगा करता. हे नवे प्रितुमेचो अधिकार देवान देवदूतांचे आधीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकार एके सुवातेर कोणेकल्यान अशें सांगून ह्या विशीं गवाय दिल्या. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? मनशाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगळ्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा घाल्योय. सगळ्यो वस्तू मनशाच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताचे खाल घाली नासतना कांयच एक दवरूंक ना. पूण खरें म्हणल्यार सगळ्यो वस्तू मनशांच्या हाताखाल आसात म्हूण आमी अजून पळयता. तरी देवदूतांहून मातसो ल्हान जाल्ल्याक म्हणजे जेजूक आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दयाळायेन एक एकल्या मनशां खातीर मरण भोगचें आसलें. देव चोर वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट सगळ्या आपल्या पुता धुवांक मोहिमेक व्हरूंक ताची येवजण आसली देखून ताणें जेजूक कश्टां दोगदां वरवीं संपादनेक पावोवंक जाय आसलो. कित्याक म्हळ्यार जेजू मनशांक सोडवणेचे वाटेन चलोवन व्हरता तो फुडारी. कारण तो मनशांक पातकांतली शुद्ध करता आनी ताणें शुद्ध केल्ल्यांक एकूच बाप आसा. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें देवाक म्हणटा, म्हज्या भावां भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणतलो. अशें तो सांगता. ताचेर हांव विस्वास ठेवतलों. आनीकूय तो म्हणटा, हो पळय हांव आसां आनी देवान म्हाका दिल्ल्यांत तीं म्हजीं भुरगीं. सगळीं भुरगीं एकाच रक्ता मांसांची देखून जेजू त्याच तांच्या मांसा रक्ताचो जावन आयलो. अशें मरणाचेर पदवी चलयतालो. ताचो म्हणजे देवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नाश केलो. आनी हे भाशेन मरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेतालीं तांकां ताणें सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक मोजत करूंक तो येवंक ना, पूण आब्रामाचे संस्थेक त्या पासत पोरजेच्या पातकांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवाच्या फुड्यान दयाळ आनी विस्वाशी परम याज्ञीक जावंक सोगटांत ताणें आपल्या भावां भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली कश्टां उपद्र्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां जांची परिक्षा जाता तांकां आदार दिवंक तो शकता. Reflection. Though Jesus is greater than the angels,
He chose to share our human nature, to suffer, to be tested, and to save us. He tasted death for everyone so that we could live forever. By his suffering, he became our merciful and faithful high priest. Jesus calls us his brothers and sisters. He knows our struggles and stands beside us in every trial. Because he suffered and was tempted, he is able to help all who call upon him in faith. Prayer. Lord Jesus, thank you for becoming one of us, for sharing our pain and giving us hope. Be our strength in weakness and our peace in every trial. Help us to trust you in your mercy. Always. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May Jesus, your merciful high priest, walk with you and bless you with his love and peace.